वाघ क्षेत्र वाठार जाहीर करपाचे प्रस्तावाचेर केंद्रीय समिती वांगडा खलबत्ता याचिकेदार म्हणटा फक्त 5000 लोकांचेर परिणाम, सरकाराचो आंकडो लाखां वयर। जेनिटोच्या जामीन अर्जाचेर शुक्रारा सुनावणी, रामान जामीन अर्जाचेर मांडली बाजू, पुलीस म्हणटात जामीन दिल्यार साक्षीदार रामांक धोको। कोमुनिदाद कायदो दुरुस्तीक हायकोर्टात आव्हान, नागवा सांकवाळ धरून 7 कोमुनिदादी, एक प्रायव्हेट कंपनी हायकोर्टात 13 नोव्हेंबराक सुनावणी। सगळे परवाने घेऊनच युनिटी मॉलाचे करतले बांधकाम, सरकाराची हायकोर्टाक माहिती, मात परवानगी दिवप ना असो चिंबल पंचायतीचो निर्णय। खुनी हल्लो करून पळ काडिल्ल्या 3 आरोपींक हणजुणा पुलिसांनी राजस्थानाच्यान उखल्ले, तिगांकूय जेएमसी कोर्टान फरमायली 8 दिसांची पुलीस कस्टडी, मुखेल सूत्रधार फरार, पुलीस सोद चालूच। दिवचले 2 वर्सांची चल्ली मेल्ले अवस्थेत हेल्थ सेंटरात, खुनाचो दुबाव, बॉडी सध्या पोस्टमॉर्टमाक, 2 दुबावित पुलिसांच्या ताब्यात। दिवचले पुलीस स्टेशनार एका बायल पुलीस स्टाफाक त्रास दिता म्हूण निरीक्षका आड कागाळ पीआयची बदली, वाळपयच्या निरीक्षकाकडेन जबाबदारी। भौशीक बांधकामाच्या वेळार झाडां कातरप्यांचेर आळाबंद हाडपाचो सरकाराचो यत्न, शक्य तितली झाडां स्थलांतरीत करून परत रोयतले, सरकाराचे हायकोर्टाक उतर। जुबिन गर्गाच्या मरणाचेर चावल्या बक्सा, आसामाचे स्थितीचेर पुलिसांनी हाडले नियंत्रण, बक्साच्या डिस्ट्रिक्ट जेला भायर कर पेट्रोलिंग। गाझा सीजफायर जाग्यार घातल्या उपरांत रशिया युक्रेनाचे गॅर थांबोवपाचो ट्रंपाचो प्लान, गॅराक पूर्ण विराम लायतले, ट्रंपाचो दावो।